मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 14 वोळ 1 ते 12. त्या दिसांनी जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आणि ताणे आपल्या राजवाड्यातल्या मनशांक म्हणले, जुआंव बातिस्त हो तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, देखून ताचे वरवीं ओचोऱ्या जातात. हेरोद्यास म्हणलोले आपल्या बाबा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच जुआंव बातिस्ताक धरून बांदलोलो आणि बणकोनीत घाल्लो, कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या बावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कर्तुप सारकें न्हय. ताका तो जिवेची मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जुआंवाक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोद्याची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कोडे ती मागीत तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बासायल्लें. आवयन तिका शिकयलोलें तशें तिणें मागलें, जुआंव बातिस्ताची तोकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोंतीभरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पोक्तीक बसलोल्यांचे बिडीक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बणकोनीत जुआंवाचें शींच कापलें, ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयची व्हेली. जुआंवाचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.